प्राणीप्रेमी आणि गोवंश रक्षावाल्यांचेर चोल्ला हल्लो केलो। एक्टिविस्ट अमृत सिंग आणि गोवंश रक्षा अभियानाचो हनुमंत परब बेळगावसावन येतना चोल्ला घाटार तांचेर हल्लो केलो। पुलिसांनी सांखळेच्या इम्रान खानाक हल्लो केलो म्हूण भितर उडयला। ताका 7 दिसांच्या रिमांडार घेतला। अमृत सिंगाक जीएमसीन घाला। हनुमंताक डिस्चार्ज दिलो। जिवाक भंय आसा म्हूण दोगांनी पयलींच सुरक्षा मागिल्ली। पुलिसांनी जाग माग केली ना। एक्टिविस्टांनी हल्ल्याचो निशेध करपाक फोंड्या क्रांती मैदानार शेनवारा निशेध सभा आपयल्या। गोरक्षा प्रेमी आणि रानवटी जीवां खातीर एक्टिव्हिजम करतल्यांचेर हल्लो जाल्ल्यान 70 खवदळ पडला। अमृत सिंग आणि गोवंश रक्षाचो हनुमंत परब आणि ड्रायव्हर वासुदेव झरेकाराचेर बिरेस्तार राती हल्लो जालो। 70 केरींतल्या जांबूल जंक्शनाचेर कांय अनवळखी लोकांनी लोखणाचे वाराव घेवन तांचेर हल्लो केलो। गोरवांचे बेकायदेशीर कत्तले विशीं एके केशीचेर सुनावणेक दोगूय बेळगांवा गेल्ले। बेळगांवसावन परत येतना घाटान तांचेर हो हल्लो जालो। आमी हांगासर गेल्ले बेळगांव कंप्लेंट फायल करपाक। जे इल्लीगल हे चलता मांस आनी गोरवां जे हांगा ट्रान्सपोर्ट जाता आनी फेक सर्टिफिकेट वापरून सगळे जे कितें चल्लां तेजे हे करपाक कंप्लेंट आमी थंयसर दिवपाक गेल्ले। हनुमंतजी हांव आनी तेंचो एक ड्रायव्हर कसाई आहा तेंच्यांनी वाटेक आमचेर हल्लो केलो। कितले जाण आसले? 5 जाण आसले। तेंच्यांनी मोठे दाणे बी आसले तेंचे कडेन आनी ते दाणे मारून तेंच्यांनी आरशे बिरशे फोडले आनी उबे दाणे घालून तिगांचेर हल्लो केलो। कसले व्हेहिकल घेवन आसले ते? इनोवा। हल्लो जावपाचो भंय आसा म्हूण दोगांयनी हे पयलीं पुलिसांक कळयल्ले आनी सुरक्षा मागिल्ली। मात पुलिसांनी जाग माग केली ना म्हूण हनुमंत परब उलयलो। आमकां प्रोटेक्शन दिया म्हणून आमी मागलेले इन रायटींग सुद्दां गव्हर्मेंटाक दिला की आमकां अमृत सिंग म्हाका आमकां इन डेंजर आसा। आमी इन रायटींग लास्ट इयर आमी मेमोरंडम दिला गव्हर्मेंटाक, पूण गव्हर्मेंटान सिरियसली घेवन आज म्हाजेर सेकंड अटेम्प्ट हो जाल्लो आसा। अमृत सिंग आणि हनुमंत परब दोगूय बेकायदेशीर गोहत्या आणि रानवटी जनावरांच्या हत्याआड वावुरतात। दोगांच्याय वावराक लागून कितलेशेच फावट वाळपय, मडगांवां, पणजे, म्हापशा सारकेल्या वाठारांनी बेकायदेशीर गोरवांची कत्तल आणि रानवटी जनावरांच्या मांसाची तस्करी उक्ताडार आयल्या। बेकायदेशीर गोहत्येची रॅकेटां दोगांनीय फोडल्यात। कितलेशेच फावट तांणी खबर दिल्ल्यान रानवटी जनावरांचे राना खातें आनी पुलिसांनी मास धरला। हल्लो करतल्या आड खर कारवाय करची म्हूण भारत स्वाभिमान मागता। ज्या कितें कारणांक लागून हेंचेर हल्लो जाला आमी पुलिसांक शिटकावणी दिता की पुलिसांनी इमिजिएटली त्या हल्लेखोरांचेर कारवाई करपाक जाय। वाळपय पुलीस प्रकरणाची चौकशी करता। पुलिसांनी इम्रान हबीब खानाक अटक केल्या। सांखळेचो आदलो नगराध्यक्ष आणि सध्याचो नगरसेवक रियाज खानाचो तो भाव। इम्रानाक 7 दिसांच्या रिमांडार घेतला। या हल्ल्याक लागून गोहत्या आणि जनावरांच्या बेकायदेशीर हत्येआड वावरपी विसल ब्लोअरांचे सुरक्षेचेर एक्टिव्हिस्ट हुस्को उक्तायतात। शेनवारा एक्टिव्हिस्टांची फोंड्या क्रांती मैदानार निशेध सभा जातली। प्रुडंटा खातीर उदय परब। मोनजात बचाव पंगडाच्या एक्टिव्हिस्टांनी कागाळ केल्या उपरांत मडगांवच्या पुलिसांनी शुक्राराक गांधी मार्केटांतल्या एका बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड घालून मारपाक हाडिल्ली 2 पाडकां ताब्यात घेतली। 3 बैलांच्यो कापिल्ल्यो तकल्यो आनी पाय पुलिसांनी जप्त केल्यात। गांधी मार्केटांत गोरवां मारप पुलिसांनी कायमचे बंद करचें म्हूण थंयचे एक्टिव्हिस्ट मागतात। आयज आमी हांगा गांधी मार्केटान रेड मारल्या। सेम प्लेस आसा आनीक फाटी हांगा रेड मारली तेन्नाय बी सेम आमकां कावस मेळ्ळेले आनी इवन आयज रेड मारल्या तेन्ना आमकां हांगा काव मेळ्ळा पळय बारीक आसा कळ्ळें तुका। इवन भितर आमकां तेंचे लायव्ह जे हेड्स आसा पळय ते मेळ्ळ्या आनी आमी पुलिसांक हाडून तांकां फूल पंचनामा बी करपाक लायला। इवन आमचे कडेन आतां पुलिसां कडेन हें आसा कितें हे इन्सिडंट्स हांगा परतो परतून जाता, हांगा जाता, तालकोंडा जाता, सगळ्या कडेन चालूच आसा। कांयच एक्शन म्हणटा ती पावरफुल्ली जायना। इवन आमी जो बियाक सांगला पावरफुल एक्शन घेया म्हणून। मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन ओबीसींक 14 जाल्यार एसटींक 6 सुवाती राखीव दवरपाचें सरकारान थारायला। बायलां खातीर 30% सुवाती राखीव आसतल्यो। ते विशीं अधिसुचोवणी फुडल्या सप्तकांत काडटले। इतले मजगतीं जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावण्यार घेवंक काँग्रेसीन खर विरोध केला। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन ओबीसी आनी एसटी खातीर 20 सुवाती राखून दवरपाचो निर्णय सरकारान घेतला। ओबीसी 14 सीट्स, ओबीसी 14 एंटायर स्टेट आणि एसटी 6 सीट्स। एसटी 6 सीट
Entire state. So in the next week, we are going to finalize all objection suggestions and issue final publication of draft rules. इतले मजगती जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावण्यार घेवपाक काँग्रेसीन विरोध केला. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान पंचायत संचालकाक एक निवेदन भेटयलें. कोर्टान वचपाची तयारी काँग्रेसीन चलयल्या. We are exploring the possibilities of challenging it, and director on Sangala, I am preparing myself to go to court. I will answer in court. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.